नमस्कारो अनुपमा भट आमगे शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनके स्वागत. हांग पळयाची हुन हुन सॉंग रेडी जाला. हे सॉंग कसले म्हण कळ्ळें की तुमकां पळयाची बिकंडा सॉंग करता म्हण वय भारी लायक जाता. तुम पुरा जन कोण पळयाची. आतां बिकंड 4 भाग कोण शिनून घेता. फस्ट 2 दिग्गाय येना मागीर रोपा साड्डा येना ताजी सालेनी काण क्लीन कोन्न दवरता. हांग पियाव शिनून घेतला. 3 पियाव काडला. 1 पियाव सपूर कोच्चोल कोन्न घेतला. वरलेले 2 पियाव चिके होड पीसस करून घेतल्याचे हांवें. आतां ते बिकंड ते शिनून घेतील बिकंडस पळय लायक कोन्न दुत्ता आनी कुकरान भितरी 3 सीटी काडूंक घालता. 3 सीटी काडचे हांवें. 3 सीटी काडटना आमगेले घरकडचे बिकंड लायक शिजून येता. ते शिज्जे भितर आमी बिकंडाचे सोंग्याचे मासोल रेडी करुया. आतां एक 2-3 चमचे नारळेल तेल हून करता. हाका पळयाचे हांव एक 8-9 बॅडगी मिरसांग 4-5 गांवची मिरसांग घालता. हाका वरलेल सोंग्या घाल्लेल्या पयशी 2 मिरसांग चड घालका 2-3 इत्याक म्हळ्यार अंत भितर बिकंड तुमकां तसं गोड तें शिजून जेतना आनी गोडसाण येता. ताका पियावूय घालताची म्हणटन तें सोंग गोडच येता. तें देखून म्हाका कसं करचें म्हळ्यार 2-3 मिरसांग चड घाल्यार लायक जाता तिखट जावन. आतां पळय तें चिके पुगून आयलें म्हणटना हांव 1 चमचा कोथंबीर घालता. आतां कोथंबरी हे मिरसांग पुरो लायक करून रोस्ट करून ऑफ करून सोडता. निवतरी ही मिरसांग ती पुरा घालून घेता. कोथंबरी पुरा मिक्सर आयदना भितर घालून घेता आनी पळयाची हाका जावका जाल्यार तितलें चिंचांब मिरसांग चड घाला देखून चिंचांब चड घालका. मीठय चड घालका. ते पिट्टी करून घेता हांव. न्हय पिट्टी करून घेता. उदक घालून वाट्टुका म्हणना वाटल्यार कांय जायना. दाट जाता ते बिकंडा सोंग ते देखून वापस वाट्टूचे गती ना. पिट्टी करून घेता. हांगा वापस एक तेल चिक्की चड सोंग तीकरंदय म्हळ्यार तेल चिक्की चड घालका न्हय. एक 3-4 चमचे तेल घालता नारळेल तेल. ते तेल हून जाल कुडले आमी सपूर कोच्चोल शिनून दवरला पळयाची पियावाच्यो तो फस्ट घालून घेवका. आनी एक तशी असो हे लायक करून भाजून घेवका. गोल्डन ब्रावन कलर येवका. आमी आमटां आनी फण्ण घालता पळय ते कलर येयले कुडले आमी चिके व्हड शिनून दवरलेलो पळयाची तो पियाव घालका. अशी सोंग केल्यार परमळी जाता तें. आतां हो व्हड पियाव घालो. व्हड म्हळ्यार व्हड शिनून दवरला पळयाचे आमी तो पियाव कोच्चोल घालो आनी लायक करून भावून घेतले. हाचे कलर चिके चेंज जावका म्हळ्यार तो पियाव फण्णान तूं शिजल्या वरी जावका. चिके लायट पिंकीश कलर म्हळ्यार लायट कलर येतना दाखयता हांव तुमकां. तितले कलर येतना हो पियावान तो भितर शिजलो. आतां आमी कसो करचें म्हळ्यार आमी ते पिट्टी करून दवरला पळयाचे आमगेले सोंग्या मासोलो तो मासोलो ती पिट्टी हांव तो भितर घालता. पुरा पिट्टी घालता. वाट्टूनच जें म्हूण कसलें नाय तें वाट्टूं येता. जाय जाल्यार वाट्टून घेवं न्हय वाट्टून घेवं. वाट्टून घेतल्यार ओग्गी दाट जाती रांदय. हांव बिकंड नवते ते मागीर निवतर दाट जाता म्हूण सांगून हांव पिट्टी केले तितलेची. आतां हे मिक्सर आयदना भितर थोडें उदक घालून धुवन अंत भितर घालून घेता. आतां पळय आमी बिकंड शिजयतना तांतू भितर उदक घालून शिजयला न्हय. तांतूय थोडें उदक आसा ते देखून हाका एक पंत आमी उदक रोखोत नाका. सोंग न्हय ते दबदबी जावका ते. आतां पळय बिकणां भितर उदक आसा. पळोवन जाय जाल्यार मागीर घालया. बिकंड लायक सॉफ्ट जावन शिजला. आतां हांव बिकंड सोंग पिट्टी घालेले पळय मसाला पिट्टी घालेले आमी भाजिलेले तांतू भितर हे शिजयलेले बिकंडय घालता. आतां थोडें उदक घालता. पावण्याक उदक हांव थोडें उदक सायडा दवरलेलें ते उदकय घालून लायक करून मिक्स करता पळयाचें. मिक्स करून धांकून दवरून एक 7-8 निमिश धांकून हाका खतखत हाडोका. कित्याक म्हळ्यार आमी ते बिकंडाक मीठ घालनाशिल्लें शिजयतना आमी ते मसालो वाटितना पळय तो मासोलो कोथंबरेनी मिरसांग भाजिलेली चिंचाम आनी मीठ ओट्टू घालून पिट्टी केलेली न्हय आमी तांतसचें तें मीठ हे बिकंडाक घेवका जाल्यार भितर ताण्णून घेवका जाल्यार सान उज्जू करून एक 8-10 निमिश खतखत येवका. पळय लायक उन रुची आमगेले बिकंडा सोंग खतखत येयला ऑफ केला. आतां हें कंचाचे ओटू लायक जाता. दाळी तोय घेवन शित्ता ओटू पानपोळ्या ओटू शेवय ओटू कंचाचे ओटू भारी रुची जाता. तुम पुरा जन कोण पळया कशें जाला म्हूण सांगा. आमगेले चॅनल सबस्क्रायब करा. सगळ्यांक धन्यवाद.